तूं व्हडलें युद्ध जिखलो आनी गोंयकारांक शिकयलें तुमी दोगूय जाणांनी. तुका हांव जर्नलिस्टाच्या वतीन आनी एक खरो गोंयकार म्हणून तुका हांव हार घालता. इज अ बिग विक्ट्री, व्हेरी व्हेरी बिग. थँक्यू थँक्यू व्हेरी व्हेरी ह्यूज फॉर ऑल द गोंयकार. सारकें. एंड दीस इज फॉर यू. तूं इतली कोर्टान इतली वर्सां फायट करीत आसा. पेपरार तुजें येदें नांव येता पूण खरें गोंयकारा खातीर तूं झुजली. Paper is not for the papers, Yes. but it is a good victory when the courts give you, Yes, when yes. they give you the orders, because people want those orders. Yes, Loka. exactly. Yeah. Please come. क्लाउड बाब, तुका हांव परतून एकदां येवकार दिता. नॉर्मा बाय, तुवें आमच्या स्टुडियोन आयली. आज येदें व्हडलें वॉर जिखलां. इतले वर्सांची तुमची लढाय. कोणें क्लाउड बाब चिंतून नाशिल्लें की मायनींग अशें जावंक शकता. इनफॅक्ट हांव सामकें काळजांतल्यान सांगूं शकता, हांव आतां इतलीं वर्सां, फाटलीं 15 वर्सां तरी मायनिंगाचेर इतलो बरयतां, एनवायरमेंटल इश्यूज घेता. पूण क्लाउड आल्वारीस आनी नॉर्मा बाय तुमी जर नासता आनी तुमची जर गोवा फावंडेशन नासता, मायनिंगाचो हो निर्णय जावपाचो न्ही. मायनींग 5-6 लोकांनी आपल्या ताब्यान दवरलें. इतलो 1000 कोटीचो धंदो, 57 मिलियन टन्स एक्सपोर्ट जावन 25 मिलियन टन्स जोडटात फकत 5 जाण. स्टेट गव्हर्मेंटाक कांय मेळना, सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कांय मेळना. आनी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ही सगळी मायनिंगाची, आयर्न ओराची मालमत्ता आशिल्ली गोंयकाराची. हो सगळो पयसो गोंयकारांक येवपाक आशिल्लो. आमचें स्टेट बजेट इज सम 10 to 12,000 crores आनी हे जोडटात 25,000 crores. म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंटाच्या बोल्सान पॉलिटिक्स हालयतात, अर्थवेवस्था काबार करून उडयतात. सो क्लाउड बाब, तुका खरें आमी वेंग मारून गोंयकारांनी तुका सांगपा आशिल्लें की क्लाउड बाब, तुवें हें गोंयकारां खातीर जें पळय कितें केलां तें सामकें व्हडलें. पयर दोतोर ऑस्कर रिबेलोन एक आर्टिकल बरयला. ताणें तो आर्टिकल बरयला एक वेगळो हिस्टोरिकल, बट ही हॅज टोल्ड आज जर खरो गोंयचो साहेब जर कोण आसत तो क्लाउड आल्वारीस म्हणून. आनी खूब जाण म्हजे सारके लोक ते मानतात. राजेंद्र केरकर राजेंद्र केरकर येस. खूब जाण मानतात की तूं जर नाशिल्लो जाल्यार गोंयकाराच्या मालकीची ही संपत्ती आयन ओवर कोण तरी भलतेच खावन वचपाचें. तर तुका हांव परत एकदां धन्यवाद दिता गोंयकाराचे वतीन तुमकां दोगी जाणांक. सो क्लाउड बाब, हाव यू फील टुडे? वी फील एक्स्ट्रॉर्डनरी बिकॉज वी नेवर थॉट दीस डे वूड कम. हो दीस केन्ना येवपाचो आमकां कांय आशाच नासलो. हय. पण मायनींग पयलो लिस्ट दिला इन 1929 दिला पयलो लिस्ट. आनी आज आमी 2022 पावले. हय. आनी आज तो सगळो चॅप्टर आज आतां बंद जाता. येस. काल तो आतां ऑर्डर काडला सरकारान, तो आतां कंप्लीट करता सारकें. सगळो बिजनस ऑफ मायनींग. आतां मायनींग आसलो तो सालगांवकर, तेम्पोज, तिमलोज, वेदांता वगैरे सेसा गोवा, ते सगळो आतां कंप्लीट जाता आनी ताका फूल स्टॉप जाता. सो तूं अशें म्हणटा की तुवें पळय जी लढाय दिल्ली फाटली 20 वर्सां चलताली मायनिंगा संदर्भात, तेका आतां एक पूर्ण विराम मेळ्ळा. आनी आतां जे पळय कितें राज्य सरकार भितालो, 2018 निर्णय आयिल्लो तरी त्यो ताब्यान घेवपाक भितालो. तूं परत कोर्टान वतालो, परत झगडटाले तुमी दोगी जाणां. आनी आज तें सगळें सर्कल कंप्लीट जावन ह्यो मायनी राज्य सरकाराक आपल्या ताब्यान घेवचे पडटात. हाव यू फील? आमचे पयले केस असले 1992 आणि फ्रॉम 1992 टू 2012 आम्ही 18 केसेस अगेन्स्ट डिफरंट मायनिंग कंपनीज वगैरे डिफरंट रिजन, डिफरंट कारणां खातीर. पूण आमकां हायकोर्टान एक सुद्धा इंटरम ऑर्डर जे मायनिंग बंद करतले ते मेळूंक ना. त्याच खातीर केन्ना जसे शाह कमिशनचे रिपोर्ट आयले, आमी सोचले आतां कितें करूं. आतां आमी हे सगळे एक आनी एक पेटिशन एडमीट जाले आनी पोस्टेड फॉर फायनल हियरींग. ते केन्ना फायनल हियरींग जातले, त्याच खातीर आमी चिंतले
18 केस क्लोज केले, विथड्रॉ केले विथ द रिझन वी आर टेकिंग इट टू सुप्रीम कोर्ट. आणि वी वेंट टू सुप्रीम कोर्ट. तसे एक गॅम्बल हाले. समज जर सुप्रीम कोर्टान घेवंक ना तरी सगळे 18 केस गेले आणि सुप्रीम कोर्ट सुद्धा गेले. पण द केस वॉज सो स्ट्रॉंग आणि आमचे रिसर्च इतले वर्साचे रिसर्च असले ते आम्ही सुप्रीम कोर्टान घातले. त्याच खातीर इमिडिएटली ऑन द फर्स्ट डे सुप्रीम कोर्टान सांगले स्टेट गव्हर्मेंट हॅज स्टॉप्ड द मायनिंग, डोंट स्टार्ट विदाउट आवर परमिशन. State government stopped, state government might have started. But the Supreme Court said it is stopped now, do not start without us. And then soon they bond asle. Then there were in the middle some 2 years of mining they have done. But by January 31st all had to stop. It was supposed to stop. तरी चलत हा. आणि हांव समज ते सुप्रीम कोर्टाचे 3 ऑर्डर उपरांत म्हाका हायकोर्टान परतून वचपाची गरज नासले. पूण तरी आमी वयता हायकोर्टान परतून. आतां 3-4 केस 4-5 केस जाले हांव हायकोर्टान परतून हे फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स. हायकोर्ट म्हाका विचारता हे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आसा तूं सुप्रीम कोर्टान वचूंक नाका. हांव म्हणलें हायकोर्ट हॅज टू इम्प्लिमेंट ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स. त्याच खातीर वी आर कमिंग हियर. इफ यू डोंट ग्रांट मी आय विल गो टू सुप्रीम कोर्ट. पण माय फर्स्ट ड्युटी इज टू ब्रिंग इट टू द हाय कोर्ट because we are close to the High Court. It is expensive for an organization to go to Supreme Court every time. High Court lagi asa. Then आम्ही येता to implement Supreme Court orders now. तितलेच आमचे हा. We have no new arguments. We are saying Supreme Court and yes सांगले करूंकूच जाय तितलेच. सो क्लाउड बाब मातसो तुका परत येदो व्हडली लढाय इतले वर्साची लढाय. No newspapers were with you. Media was not there with you. Varun, the newspapers were all controlled by these mining companies. So तूं पळय ही झूज दिली ही कित्यान लोकूय तुका लोकांक खबर नाशिल्लें न्ही. मायनींग एरियाज लोकांक दिसता तूं मायनींग बंद करता तांचे पोटाचें. सो हें तुका पर्सिवरन्स ही फायट ही खंयच्यान आयली तुजे भितर? ना दॅट इज नॉट ओन्ली रिस्ट्रिक्टेड टू मायनींग. पळय आमी आतां कालंगूटचे आमी टुरिजमा खातीर आमी तेन्ना CRZ इम्प्लिमेंटेशनाचें खूब काम केलां. तेन्ना तो लोक आमगेर ऑफिसार आयलो आमकां विचारलें तुमी कित्याक सगळें हें CRZाचेर तुमी कित्याक हे कसली केस घेतात. कित्याक म्हण आमकां हांगा आमी टुरिजमाचे कितें फायदो घेवपाक जाय. तूं कितें बंद करता हें कितें बंद करता पळय तें तशेंच. यू गो टू प्रायवेट फॉरेस्ट लोक म्हणटा तूं कितें प्रायवेट फॉरेस्ट आमचो तो जंगल तो आमचो आमकां आमची जमीन आमकां कितेंय करूंक जाता. सो देर लॉट ऑफ इट इज नॉट ओन्ली मायनींग. एवरीवेर लॉट ऑफ पीपल वर ऑब्जेक्टींग बट दॅट वॉज 30 years ago. 30 वर्सां आमी सुरू केल्लें न्हू तेन्ना सगळे आमचे ऑब्जेक्शन काडटाले. विल्फ्रीड डिसूझान तेन्ना आसलो चीफ मिनिस्टर. ताणें शॅक ओनर्साक सांगलें शॅक ओनर पळय तेन्ना 30 वर्सां आदीं तुमकां तरी शॅक जाय तर गोवा फावंडेशनाच्या ऑफिसा कडेन वच आनी थंय फातर उडय. तशें आमची स्थिती. बट वी कंटिन्यूड. आज पळय आतां जाला आतां सगळो सिनारियो बदलला. आतां आमकां ग्रेटस्ट कॉन्ट्रिब्युशन येता डोनेशन येता सगळे गोंयकाराचे आनी सगळे म्हणटात बाबा तुमी तुमी आमचे तरी काम करतात तुमकां आमी सपोर्ट करतले खंयचे तरी पण तुमी रावात. आमी सांगतात बाबा आमकां रावपाक जायना. आमी आतां जाले आमी तरणाटे आमी जाणटे जाले आमी कितलीं वर्सां काम करूंक जाता. आमकां तरी आतां तरी रिटायर करूंक जाय. ना तुमी रिटायर केला तुमी थिंगसर उबे राहा. तुमी आमकां जर जाय तुमी गेले तर आमी कांय करूंक जावचें ना तशें. सो दीस इज आवर सिच्युएशन. टुडे सपोर्ट फ्रॉम एवरीबडी. तुवें कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तुवें सगळें पळयलां. गुड लॉट ऑफ Goa is a place where there is largest amount of public agitation on environment issues. So, but Raju, one thing I will say, mining, every article, every court used to worry, kidak amka te interim order because mining is the backbone of the Goan economy. Exactly. Their sentence sodan spoile khuing bodle. That is why these orders are remarkable. Because ata backbone काढले आता गोंय पडटले or we will survive. If it was the backbone. Always for so many years that one sentence is there. Mining is the backbone. खरी इतली वर्सां टुरिजम आता हळूहळू येता पण मायनींग इंडस्ट्रीन लोकांक अशें सदां दिसतालें बॅकबोन अर्थवेवस्था चलता आनी इट वॉज मोर दॅन द स्टेट बजेट. सो तातूंतल्यान कितें तरी पयशे घेवप मोर दॅन आय थिंक कंट्रिब्युशन टू स्टेट बजेट
पॉलिटिशियनाची इलेक्शनां I स्पॉन्सर suppose so. करताले राज्यान ते कांय कॉलेजी करून आमी सेवा केल्ले अशें दाखयताले. सो दीस वॉज ऑल बोगस एक अर्थवेवस्था मायनिंगान तयार केल्ली, ती तो बोमाडो तुमी फोडला. सो म्हाका म्हजो एक पयलो क्वेश्चन हातून क्लावड बाब तुमकां आसा. आतां गव्हर्मेंटान तांकां सांगलें वेकेट बाय 6th जून. सो मायनींग एरियांनी लीज एरियांनी जे तांचे कितें मशिनरी आसा, तांचे जे कितें सामग्री आसा ती तांकां 6 जून मेरेन काडची पडटली. होय. आतां एक इशू येता तो असो, what about the surface right? Because some mining companies used to tell us, कोण येतलो ते पळया, राज्य सरकारा कडेन कितें आसा तें पळया, सरफेस रायट आमचे कडेन आहा. सो इफ अगेन दे गो टू द कोर्ट, वॉट हॅपन्स? दॅट इज नॉट अ व्हेरी बिग इशू. Okay. कित्याक म्हण आतां इतलीं वर्सां आमी 30-40 वर्सां मायनींग केलां, हय. तेन्ना तांचे कडेन सरफेस रायट्स नासले. तेन्ना सरफेस रायट गोंयकाराच्या हातीन आसले. पण कायदो तसो आहा, कित्याक म्हण मिनरल आहा जमिनान, येस. सरफेस रायट्स कोणाचो आसूं दी, सरकाराचो आसूं दी, प्रायवेट कितें आसूं दी, कलेक्टर कॅन पास एन ऑर्डर सेईंग दॅट यू मे हॅव सरफेस रायट्स, Oh. बट ओर इज देर, आय एम गिविंग हिम परमिशन टू गो देर अँड रिमूव दी ओर, Okay. अँड एनी कॉम्पेन्सेशन आय विल ऑर्डर. तसो nice. कायदो आज पर्यंत ना, कितें म्हण आज खंयचीय जमीन मायनिंगाच्या कंपनीच्या हातीन आसूं दी, पण इफ देर इज ओवर देर, द कलेक्टर कॅन पास द सेम ऑर्डर that he has passed for last 30 years against Goenkars. Today he can pass against those people who own the land in the mining areas. Number Yes. 2, Yes. the new leases now are not going to be called leases. They will be called mining blocks. Yes. Mining blocks, they will be bigger, Yes. and they will have to take very great care in seeing that people are not living in those areas, because Block. people now can object. That time they did not object. Yes. आता जो objection काडटाले. हय. And they will have to look at many other things. They will have to look at not just iron ore, Yes. but other minerals. Oh, ते yes. पहिले कितें काडटाले, ते मिनरल काडटाले, आयर्न ओर काडटाले, आनी दुसरें सगळें वेस्ट म्हणून Exactly. ते करून जावचें ना तांकां. So they have to find bauxite आहा, बाकीचे बॉक्सायट, मटेरियल्स. डॉलोमायट, बेंटोनायट, रेड ऑक्साइड, कितले तरी मिनरल्स आहात ते सगळे काडूंक So पडटात this तांकां. Goa is going to be very rich if they really find out about this So material. if there are so many minerals, then you Yes. have to do less mining to get the same material, same Correct. amount of money. No? Correct. कितें नाल्यार एकच मिनरल काडले आनी एकच विकले, Exactly. मागीर आनी बदलो जागो जाय. सारकें. पण आतां 500 मिनरल काडूंक जाय तर तांकां बरो काम लागतलो, सारकें. एम्प्लॉयमेंटूय लागतलो. सारकें. यू नो दे वील हॅव टू इम्प्रूव एक्स्ट्रॅक्ट दोज मिनरल्स. Yes. बरें म्हणटाले. इट विल बी गुड. क्राउड बाब, म्हजो दुसरो क्वेश्चन आहा अबाउट चोरी. तुमी 2 डिसिजन घेतल्यात, एक मया आनी पिसुल्ल्या, की ट्रान्सपोर्ट चलतालो ओराचो, ताका लागून लोकांनी बोवाळ मारलो, तो बंद केलो. आतां हांगा जी पळय कितें मायनींग ते काडून जे पळय कितें ट्रान्सपोर्ट करताले, तो खंयचो, एक तुमीच क्वेश्चन विचारला इन दी हायकोर्ट. आतां सम इयर्स बॅक वेन AG आत्माराम नाडकर्णी वॉज देर, गव्हर्मेंट हॅज सेड सम 10 million tons हो ओर थंय आहा तो काडपाक दिलो कोर्टान. आतां तो 10 million ton ओर फाटले आतां कितलीं वर्सां जाली ते काडीतात. सो ओर येता खंयच्यान, तो ट्रान्सपोर्ट जाता खंयच्यान, तो एक्सपोर्ट जाता काय कितें, तो कितलो एक्सपोर्ट जाला, हें इन्क्वायरी कोण करतलो. आनी तो जर पयसो जर तांणी जर मायनी वयल्यान चोरला जाल्यार तुका रिकवरी कोण करतलो, कारण ई ऑक्शनाचो पयसो कितलोसोच गेलो. In the Supreme Court, Yeah. Supreme Court appointed a monitoring committee Yes. to see that all the ore which is there Yeah. is confiscated. म्हणजे मीन कंपनी ते सांगून झाले दिस इज माय ओर, दिस इज द ओर, दिस इज द ओर, Yes. आणि ते सगळे कॉन्फिस्केट झाले. ते 16 million tons ऑफ ओर ते फायनल रिपोर्ट असले. ओके. आणि इज इट कॉन्स्पिकेटेड ऑलरेडी गव्हर्मेंटान जप्त केला. होय, त्यांनी सुप्रीम कोर्टाक सांगले. पहिले नाटकांनी ॲडव्होकेट नाटकांनी सांगले 11 million tons, पण फायनल रिपोर्टान 16 million tons असले. ओके. ओके. ते ओरचे ई ऑक्शनाक असले. फ्रॉम दॅट द मायनिंग कंपनी हू एक्स्ट्रॅक्टेड इट हॅड टू गेट 250 rupees. येस. After the monitoring committee submitted the final report, Yes. Goa government said गरज ना तुमचे कित्याक काम जपले. म्हणजे बियॉन्ड 16 million tons there cannot be more ore under the Supreme Court order. There cannot be. सांगूंक जायना आमकां की मायन सांगूंक जायना कितें अरे हांगा ओर असले ये बी ते 16 ते ई ऑक्शन दवराक. ते आतां गव्हर्मेंट कितें करता,
ई ऑक्शन चालूच हा खंयसून ते ओर मेळटा Yes. 16 मिलियन टन्स फिक्स्ड अमाऊंट असले आणि त्याचे सुबेज काय ना अशें स्टेट गव्हर्मेंटान तांकां सांगलां आनी सुप्रीम कोर्टान सांगलां जायना हय. दुसरे हाले कितें डम्प्स आसा हय. ते मायनिंग डम्प्स नाव डम्प्सान कितें हा हय लोअर ग्रेड ओर आसा दुसरे भाशेनचे सगळे आसा Exactly. सुप्रीम कोर्ट सांगले डू नॉट टच द डम्प्स टील वी एक्झामिन अँड फायंड आउट हाऊ टू डील विथ द डम्प्स कित्याक Yes, yes, एक्स्ट्रॅक्शन yes. करता आसतना एअर पोल्युशन डस्ट पोल्युशन सगळे जातले हय सो द 16 मिलियन टन्स ओरचे ई ऑक्शन जाले आणि डम्प्स करूंक जायना तर आनी खंयसून मेळटा करपाक सो सो दीस इज चोरी दॅट इज द इशू सो क्लाउड बॉब दीस इज चोरी आनी हातूंत भितर हँड इन ग्लोव्ज ऑल द मशिनरी पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कांय करना मायनिंग तांची पळय डिपार्टमेंट कांय करना स्टेट गव्हर्मेंट कांय करना वॉट इज दीस म्हणजे हें दीस इज ए बनाना स्टेट दिस इज द प्रॉब्लेम देर इज नो ट्रान्सपेरन्सी पळय Yes. हो आतां मिनेरल आसा तो सगळो लोकांचो हय आतां हे आमी आतां इतली वर्सांची आमी लढाई केल्या टू एस्टॅब्लिश ओनली वन थिंग येस whatever is in the ground belongs to you, me, everybody in this Yeah. room and everybody outside this room. Yes. It does not belong to Chogle, to Salgaonkar, to Timlo वगैरे. Yes. हे सगळे मिनरल सगळे लोकांचे. Sorry. आणि तुम्ही काढतात आणि विकतात ते सगळे लोकांक सगळे गोंयकारांक फायदो आसूंक जाय. Yes. This is what we have been trying to fight and this is now it has reached this particular stage Yes. where it is the ownership is transferred from the private owners now to the public. Yes. इतले परी जाला. सारकें Now, what these people are trying to do, they are still trying to keep the decision making with the minister, the secretary, and the director. तीनच जण. येस Now, the public is not involved. The public, we are the owners. Exactly. Why are you not consulting us about the ore? Who should take it out? ते कोणाक दिवपाचे? सारकें. कॉर्पोरेशनाक दिवपाचे की ना की दुसऱ्या कोणाक दिवपाचे? सारकें. What are the principles? How much money should be distributed? वांटून जाय Yeah, सगळ्या गोंयकारांक. ते तुम्ही निर्णय कित्याक घेनात? सारकें Till today, the decision is taken by only 3 people. And that is why the mistakes are taking place. One is Chief Minister, who is Mines Minister. Number 2 is Secretary, Mines. And the third is Director, Mines. Director, Yeah. Mines is IS officer. येस These people, all the 3 people, तांकां कांय स्पेशलायझेशन ना. तांकां कांय प्रोफेशनल कल्चर ना. ते सगळे ब्युरोक्रेट्स आनी मिनिस्टर. So political interference, political leaders and mining companies hand in gloves करून ताणें गोंयांक लुटलें अशें म्हणूं येता वय. आनी म्हजो आतां ई ऑक्शन 10 मिलियन टन्स आशिल्लें ताजे भायर जें पळय कितें फाटले आतां 16 million, 16 people. हय सो फाटले आतां 10 हांव एटलिस्ट 2 वर्सां लुटालो इन्क्लुडींग इन द कोवीड टायम्स ट्रान्सपोर्ट चालू आहा सो कितलो ताणें यू हॅव एनी It has reached 18 million tons. ओके Auction has reached from 16, which was permitted, Oh. it has now reached 18 million tons. That Okay. means at least another 2 million tons and it's Oronela. चोरून गेलो सो दीस हॅज बीन प्रूव्ड काय म्हाका No, we have got the figures. No, आमचे but- सगळे figures आमच्या ऑफिसात असतात. न्ही पूण हांव तशें म्हणना आतां 2 वर्सां जालीं ट्रान्सपोर्ट चालू आहा वय. सोपोंक जाले न्हू 2 वर्स हे सोपोंक जाय. इफ इट इज 18 मिलियन टन्स 2 म्हयन्यान चोपपा जाय आशिल्लें सो हाजोर चड चोरलां काय म्हणून आनीक चोरून असते ना. Now this order will stop it. ओके Because otherwise they were planning to take more dumps Yes. and show that it is e-auction door. So- and the dumps are not dumps, they are ore. Yes. But they are being called dumps so Exactly. that they can take them out. सो आणि म्हाका 41 grade. सो हाजेर आतां तुमकां परत कोर्टान वचचें पडटलें We वॉट इज द have gone- एक्चुअल वॉट इज द No, एक्चुअल now they have to go to court. आमकां Who वचपाक- they? Now mining companies have to go to court. नो बट दे हॅव ऑलरेडी सोल्ड इट दे हॅव ऑलरेडी एक्सपोर्टेड इट थोडे थोडे अजूनही चलता वी हॅव गॉन माइन डम्पिंग बाय माइन डम्प Yeah. we have had to work on each one to find out how much there is and what you are doing and Yes. we have shown that there is a mine dump which was recorded as a dump in the regional plan. It is recorded in all your records. Still you are calling it e-auction door. In the Yes. case of Pisurle, Yes. there is a dump which is not on the lease at all. There is no mining on the lease, but there is a dump which is created, and you are saying amche asa, but we are going to sell it. So Yes, they are yes. violating the Supreme Court order, and there are orders of the Mines Department. Dumps are हात लावूंक जायना. There is an opinion of the Advocate General. You cannot do the dumps. Tari how they are doing it?
So No, this every is time we have to get an frustrating, order. and this is No, something it's a very. it's a serious by lease we are getting an constitutional- order. It's a Yes. constitutional breakdown of law and order. Exactly. That if the three principal functionaries of the Goa government Yeah. continue to violate the Supreme Court's orders like this, something should be done to them. Yes, yes. This is not permissible. very What has serious. taken place in the last 2 years after the Supreme Court said close everything by 31st of January Yes. 2021. Now we are in 22 Exactly. in More May, than 1 year. and still you are allowing transportation And more than all that- bogus transportation. Yes. And people not only that getting kickback in the form of 250 rupees, which they are due because you put it on the e-auction. Yes. It is unbelievable what has happened in the So state. more of than Goa. 2 years, why government has taken to virtually take control of the mining You business? should ask them. वी हॅव बीन you should रायटिंग ask- अगेन्स्ट इट आमी ताचेर हांवें ताचेर 2 पुस्तकां ना म्हजी हांव व्हर्च्युअली माय पेपर हॅज बीन टर्न इन टू एनवायरमेंटल न्यूज पेपर टू फायट फॉर मायनिंग Raju, Supreme Court said last when the government gave 88 mining leases Yes. chance to renewal, Supreme Court struck it down. When Supreme Court said anyway you have mined in that period 2 years. Yeah. So last date for transporting what you mined in that period 2015 to 2018, that transport last date was 31st January 2020. Continue. 2020, 2021. कंटिन्यू 2020. Yes. After that Supreme Court, you shall take over the leases. You shall. Yes. Government shall exercise the provisions of Rule 12HH. Yes, yes. We had to go to court again to ask for the same thing. 1 more year is gone. Now they have done it. क्लाउड बाब म्हजो दुसरो क्वेश्चन आसा तो ऑप्शन गव्हर्मेंट आतां करपाक सोदता सो तांणी जे पळय कितें तुवें म्हणलें तशें भितर फकत आयर्न ओर ना आनीकय कितलेशें मटेरियल आहा भितर कितलो ओर आसा हें आतां इन्वेस्टिगेट करपाक ताजें काम सुरू करपाक जाय ताणें आमकां कांय दीस पयलीं सांगलां ऑलरेडी दीस काम हॅज बीन स्टार्टेड आनी MECL ह्या ऑर्गनायजेशनान तें काम दिलां बट अकॉर्डिंग टू माय सोर्सीस MMDR एक्ट सेज हें काम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाक दिवपाची गरज आसा सो इज दीस इलिगल See what the state government does on mining. या I cannot find any legality for any of their actions. ओके So they are doing things as per what the mining companies are telling them. They are not doing on its own. Now this Yes. prospecting, what they call prospecting of minerals on the lease, Yeah. it is done by any good trained mining engineer. यस There are hundreds of them available. Even in the existing companies in Sesa, Goa, Chogle, etc., there are many people now who are going to be unemployed. Yeah. All those people can be recruited. They know how to put bores in the ground. They know how to, take out the ore. They know how to measure everything. Yes. We do not need any expertise. Goa has been a mining industry for over 100 years. We have got enough expertise to run this. Why are you going outside? Because when you go outside, Yeah. then again there is no transparency. No, but this is the act says, no? You can't hire somebody who is supposed to be expert. MMDR Act says Geological Survey of India It has to is be done. empowered. Yes. We filed an application before Geological Survey, RTI application. Hय. आमकां मातशें कळ्ळें whether the mining companies have given you information about what ore is on their lease. Yes. They said nobody has given us any such information. ओके दुसरो म्हजो क्वेश्चन आसा एन आतां परत ह्यो लीज आतां तुवें म्हणलें ब्लॉक्स जातले आनी ताजे आतां इमिजिएटली सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज टोल्ड स्टेट गव्हर्मेंट स्पेसिफिकली इमिजिएटली ऑक्शन कर सो ऑक्शन करपा खातीर आतां फॉर्मेलिटी कितें कितें आसतल्यो एक ब्लॉक्स करचे पडले आतां 88 लिजीस काय आनीकय वर्कींग आसात एक समजा एक 120 जर लिजीस आहा आतां वर्कींग जाल्यार ताजे कितले ब्लॉक्स जातले See, Yeah. तशें जावचें ना पयले सुप्रीम कोर्टान कॅप घातला. येस Cap means only 20 million tons you येस can remove. येस So from that you have to move downwards, and we have filed application in the Supreme Court. Amka, you don't give 20 million tons, you bring it down to 12 million tons because these people cannot be trusted. तांकां एक दीस कितें तरी परमीट दिलें ते कितेंय करतात. येस So you cannot trust them at all. If you want, you keep it under strict control for 1-2 years to see whether they do things properly. If they do things properly, then you can increase it to 20 million tons, or Yes. you can increase it to 30 million tons. Yes. But you cannot do that right now. You have Yes. to put a strict control. येस That is very important. So you have asked for the Reducing the cap. limit to 12 million 12 tons. million tons. Yes, good. At 12 million tons, there was not much problem in the 90s.
Good. Not much problem. You can manage Yes, those yes, issues. yes, yes. That could be done. So आणि There एक is food- also yeah. the issue. There is also the issue that it is not just ore, but you have to look for other minerals also. Yes. Associated so even minerals. with a lesser figure, you Yes. will still be able to make the money. Same money. Oh. You because the system is that right now you are taking what you want and throwing everything else, but you cannot waste the minerals which are there. You must remove it all, so you will get, even with a lower Nice, nice, cap, you will get So profits. क्लाउड बाब म्हाका आनी एक विचारपाक येते अशें ऑर्डर वॉज पास ऑन 23rd November 2007 Yes. की लिजीस आतां कालबाह्य ठरल्यात लिजीस आर ओवर होय. सो फ्रॉम 2007 to 2018 ही सगळी रिकवरी करपा नाका आम्ही We पेटिशन have फायल filed केलं. petitions. आमचे Okay. फायल We have two petitions. पेंडिंग Oh. पेटिशन आहात. ओके High Court. and what is your assumption so For illegal mining from 2007 to 2012, yes recovery for petition for 65,000 crores is pending in the High Court. great Number two. 65,000 crores Yes, number two, Oh. for recovery of people per mining which was done without proper environment clearance. Why? There it is 900 crores. oh Then for recovery of show cause notices given under Yes. CAG report, CAG. that is 3,431 crores, oh of which they have only recovered 72 crores. oh so altogether recovery has to be around 80,000 crores We are pursuing in the so High Court. rich goals are State government does not want. They are opposing us. State government has said in the first case for 2007 for 2007 to 2012 12. Yeah. they have said for the pre 2007 that the Supreme Court did not ask to recover the money, so why are you asking to recover the Oh. money? You should, the Supreme Court has only said that stop the mining and start new things. The Supreme Court has said, has not given a Oh. decision that you have to recover See, the money. the On un- that ground, but High Court allowed us, the High Court told us, the government, treat the petition as a representation, take a decision, and amka dile permission to come back to the High Court. So we have challenged the High Court decision that Supreme Court never told us to recover. आमचे पळोवप्यांनी लक्षात घेवपा जाय ह्या मायनींग कंपन्यांनी 2007 ते 2012 मेरेन जें कितें पळय मायनींग केलां तें सगळें इलिगल ठरता कारण तांच्यो लिजच कालबाही जाल्यो 2007 म्हणजे क्लाउड म्हणटे भशेन पयलीं 75,000 crore आनी बाकीचे सगळे धरले जाल्यार 80,000 कोटी रुपया राज्य सरकाराक येवपाचे आसात आनी हे पयशे कोणाचे गोंयकाराचे हे 80,000 कोटी क्लाउड म्हणटा गोवा फावंडेशन म्हणटा रिकवर करात मायनींग कंपन्या कडल्यान कारण तांणी ते लुटून व्हेल्यात बेकायदेशीर रित्या उत्खनन करून ते एक्सपोर्ट केल्यात जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंट म्हणटा कितें आमकां कोणें सांगूना म्हणजे लक्षात घेयात क्लाउड आल्वारिसाची पर्यावरण संघटना म्हणटा की हे पयशे आमचे आनी ते रिकवर करात पण हे सगळे राज्य सरकारच्या किटीन येवपा जाय लोकांच्या राज्य सरकाराच्या खजिन्यान हो पयसो येतलो 80,000 कोटी तर ते पयशे आमकां नाका अशें we are कर्मदरिद्रीपणा We are relying on a Supreme Court order which says that if there is illegal mining, 100% of the what is exported and what is taken out, 100% must be recovered. That's how we have got the figure. Oh. There is a Supreme Court order, not our order. सो एक सांग म्हाका हे 80,000 कोटी तांचे कडेन नासतले ते आतां गरीब जाल्यात गरीब झाले ते सगळे ट्रान्सफर केला न्हू दे आर ट्रान्सफर टू केमॅन आयलँड्स सिंगापोर आणि सगळे तुमच्याच न्यूजपेपरान लोकमत तेन्ना तूं लोकमतान आसलो तेन्ना तुम्ही ते लोकमतान तुम्ही हे पब्लिश केला की SIT इज सेईंग दॅट ओनली 500 रुपीज इज देअर इन ऑल द मायनींग अकाउंट्स सगळे पयशे गायब जाल्यात हांगा कांय दवरूंक ना ते म्हणटात आमच्या गोंयकाराची आमचे फुडार हे सगळे पळोवपाक जाय पण पयशे तुमी थंय पयले ट्रान्सफर कशे केले केमन आयलँड्स आणि सगळे ऑफशोर अकाउंट सगळे पयशे ट्रान्सफर केले ह्यो बातम्यो मदीं मदीं येत असतात केंद्र सरकारान एकदां म्हणिल्लें की आमी सगळे भायल्या बँकांनी पयशे आहा ते रिकवर करतले आनी गोंयकाराच्या अकाउंटान घालतले म्हणजे देशाच्या नागरिकांच्या And the SIT investigation started in 2012. Nothing has come till now. As per 2012 Yes, and yes, we yes. are 2022. a very junior Investigation officer chala tha. a very junior officer in investigating सो दीस इज समथींग बीग एक पयली गजाल म्हळ्यार तुवें इलिगल जे पळय कितें मायनींग चलतालें तें बंद केलें कांय थोड्याच लोकांनी मायनींग पोर्तुगीजांच्यो त्यो लीज आमच्यो लीज आमचेच ओनर
तूं कोण म्हाका ताणें म्हणिल्लें आमी रायटफूल ओनर कोण आमकां लीज करपाक सांगता काय म्हणून हें म्हाका एक दीस 10 वर्सां पयलीं हांवें तांकां जेन्ना म्हणलें की क्लावडाक घेवन हांव डिस्कशनाक येता जाल्यार ताणें म्हाका सांगलें कोण क्लावड यू आर मायनींग वी आर द ओनर्स अशें म्हण ताणें सांगिल्लें. आतां तांची लीज गेल्यो इतलेच न्हय जर सेंट्रल आमचे सुप्रीम कोर्ट सांगता 2007 ते 2012 हे पयशे लोकांचे आनी ते 80,000 कोटी इतलेच न्ही. आनी एक प्रश्न हांव तो फॉरेस्ट ट्रीज पळय ताणें पळय ज्यो कापल्यात ते पयशे न्ही ते पयशे येवपा नाकात. तेका पयशे ताणें कलेक्ट केल्यात म्हूण दिसता सरकारान कलेक्ट केल्यात पण सरकार म्हणटा आमचे कडेन कांय जमीन ना खंय लावपाक झाडां. ते नवी झाडां लावपाक They have to get a forest clearance. येस So they declare how much is the forest area and then they paid the compensatory afforestation. But we have lost the forest because there is no place to plant again. ओके. That is the thing. So एक सांग forest we will have म्हाका paid. जे आतां येदे व्हडले फोंडकुलां मारून दवरल्यात ते जेन्ना हांकां सांगतले ते वेकेट द एरियाज ते भरपाक नाका कारण भरपाक नाका मायनिंग ना. क्लोजर plan what is this mining closure plan Mine closure plan is when all the ore is all the mal is Exhausted. removed from the ground. ओके मागीर तुका बंद करूंक जाता. बरें Same आतां त्या कारणाक लागून ते कांयच बंद करिनात कित्याक म्हण तांकां एडवांटेज आहा न्हू सारकें. कित्याक म्हण आनी माल आहा भितर आमी कितें बंद करूं आतां पळय आतां शेसा गोवान कॉस्मे कॉस्टाचे लिसार भरपूर माल काडून सगळी माती पिसुल्या वचून व्हडलो दोंगर केला. हय 1.8 kilometers long and 90 meters high दोंगर केला. हय. आतां शेसागो वेदांता म्हणटा ही माती आमकां थंय कितें परत कितें घालूं कित्याक म्हणटा उदक आहा उदक लोकांक वापरूंक जातलें आनी हे आनी ते पण कायदो प्रमाणे कितें माती ती परत घालूंक जाय. पण ताणें माल काडला विकला चायना आनी आतां म्हणटात आमकां पयशे नात ती माती परत घालूंक. सो वी वील कीप द पिट्स लायक इट लूक लायक द मून येस येस आफ्टर सम टायम इट लुक्स इफ यू आतां इंटरनेट टू Google. गुगलार गेल्यार तुका सगळें दिसता गुगल आतां दिसता सगळें लुक्स लायक 1/3 ऑफ गोवा लुक्स लायक मून क्रेटर. सारकें सारकें There is one more thing, which is that these dumps which they are now selling, Yeah. तेंच्यांनी थोडे ओर 400 रुपयाक विकले, 400 rupees a ton. Oh. So low, इतली कमी दिले. Now, you have to fill the mining pits again. What you will fill it with? सगळे विकले जाले, सगळे माती सुद्धा सारकें. दिले, सगळे दिले जाले, खंय भरतले ते परतून? सारकें, How you सारकें. will revive, Value what she is saying, value of mud today is 400 rupees per cubic meter. You sold You are ore. selling the ore for 350 rupees. At least you should have said, I will treat it as mud to put back into the pit. But तेय तुमकां नाका, तुका सगळे विकूंक जाय. सगळें विकपाक जाय. That the High Court is very concerned about. High Court has passed that order in that Pisurle, I think, Pisurle mine, saying how you have sold at 350 rupees without the value of the ore being there and how the bidding took place. Itli poishe, how it so low. They are giving some explanation, but court is very concerned. क्लाउड बाब आतां इतलें सगळें जालें ही लढाई जिखली आतां निमाणें तुका ऑप्शन सगळ्या लिजांचें जाय काय यू वील सपोर्ट द कॉर्पोरेशन. So we are very clear आमकां कॉर्पोरेशन्स जाय कित्याक म्हण आमकां ते प्रायवेट इंडस्ट्री आमी पळयले आतां 40 वर्सां आमी पळयल्यात ते कांय सुदरपाचे नात. कोणूय येवं न्ही हांगाचे मनीस आसले आनी भायरचे मनीस आसले आनी भायरचे मनीस तो वेदांता आसलो ही वॉज डुईंग मॅक्सिमम ताचे मेजॉरिटी मायनींग गोंयांत ताणेंच केलां आनी तो बरो मनीस न्ही सारकें सांगतात तुमकां बरो मनीस न्ही ताका हांगा दवरून कांय फायदो ना. सो if some more people come from outside like JSW, Adani and all, ते सारखे करचे नात. They will not do anything properly. आमी कितें म्हणलें तुमी सगळेच ऑप्शन लीज आहात तुमचे मायनींग ब्लॉक्स आहात ते कॉर्पोरेशनाक दी आनी कॉर्पोरेशन एक्स्ट्रॅक्शन कॉन्ट्रॅक्ट दितालो. तो एक्स्ट्रॅक्शन कॉन्ट्रॅक्ट कोणायकी घेवंक जाता. They can give it to Chogle, Salgaonkar, Timlos, or they can give it to some society. They can give it to mine workers cooperative. कोणायकी दिवंक जाता ताका. ते मात बेश्टे मिनरल काडपाचे सगळे प्रोसेस करपाचे सगळे मिनरल्स काडपाचे आनी मागीर ते सरकाराक दिवपाचे आनी सरकार मागीर ते विकताले. सारकें. दॅट इज द ओनली मॉडेल दॅट वील वर्क इन गोवा. वी डोंट वॉन्ट ऑप्शन. बट देन द कॉर्पोरेशन वील बी हेडेड बाय सम पॉलिटिशियन्स. नो ते आतां केलां ते सारकें न्हय. चीफ मिनिस्टर कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन केला तो सारको न्ही. यू नीड अ प्रोफेशनल पर्सन. There are many people in all the corporations. There are 12 corporations all over India.
You can get very good people from those people to run the corporation. In the mining sector in Goa, there are many people whom I know who are very good managers who can run the corporation. From Dempo Group, from Chogle Group, from Sargaonkar Group, they can easily be appointed to as chairman to run the corporation because they know how to do mining. Correct. The chief minister amka naka. He does not have the time. सो तूं ताका म्हणटे लक्ष करून ताका म्हणटे हे समय खरें ना ताका. पॉलिटिशियनांनी मायनींग कॉर्पोरेशन जर हातान घेतलें तें फायद्यान येवपाचें ना आनी ना. देन द मायनींग कंपनीज दे ऑलवेज से परत सुरू जाता. कॉर्पोरेशन मरे ते खड्ड्यार हा. पडटलें प्रॉफीट ना सो तूं म्हणटे बरोबर कॉर्पोरेशन जर करतलें जाल्यार एक्सपर्ट थंय येवपाक पूण एक्सपर्ट केन्ना येना EDC आसा आमचें IDC आसा ताचेर एक्सपर्ट ना ताचेर पॉलिटिशियनूच आयले सो परत मायनींग कॉर्पोरेशनाचेर पॉलिटिशियन येतले कोण काय अशें म्हणपाचें ना न्ही की बाबा नॉर्मा आल्वारीस शी इज ए गूड एडवोकेट शी नोज अबाउट मायनींग ताका चेअरमॅन कर Raju, किंवा there is one thing I want to say to the Goan people. Yes. आता इतली वर्षा we have fought for mining. We have Nice. fought to stop this kind of illegal mining. Yes. आता सरकारान ये orders दिले, they are taking it in their hands. Is it not time for Goans to come out and put the pressure on government, start to understand and speak about let us have a corporation. आम्ही परतून ते Very वचून जाय. nice. Good, What good. is the point? We have fought for Good. 20 years. Very nice. We have shown that mining is not necessarily the backbone of Goa in the sense of we can do limited amount of mining, clean mining, good mining. Yes. People in the mining areas can be happy. Why are the Goans still not coming out? Very nice. Why are Goans not taking up this issue? Because सांगूंक जायना ते we don't understand. आता 20 वर्सां आमी केले सगळे. Sir. You have got an order now. Now at least through your TV station and your newspaper, I am appealing to the Goans. Yes. Please come out and put pressure on the government for the kind of mining we want. Yes. That is the only thing that we can ask for नॉर्मा right बायक now. तूं सामकें खरें म्हणलां आनी नॉर्मा बायक हे सगळो इतलो लढो दिल्या पयसो तांकां मेळूना त्रास जाला सतत कोर्टान अशे सारक्या मनशाक तांकां पद्मश्री मेळ्ळ्या अशा पर्यावरणाच्या कामाक तांचें गोंयकारांनी आयकुपाक जाय हो एक म्हत्वाचो जो पळय तांचो सल्लो किंवा तांचें आव्हान आहा न्ही तें काळजांतल्यान पोट्टीट कितल्यान आयलां क्लाउड बाब तुकाय कितें सांगपाचें आहा आमचें पळोवप्याक No, I, like a good Goan husband, I fully support my wife. I fully support my wife. I mean, how long? आम्ही जाणटे झालेच. हय Maybe we can fight for a few more, but we are not interested. If the Goan public is not interested, आम्ही कितें we have done only for future generation. कित्याक म्हणून आमी भुरगीं आहात आनी तांकां तरी कितें तरी दवरपाचें म्हणून त्या कारण आमी हें युद्ध केलां. But if the Goan public today is not interested, and then why should we also continue? There is a Why right should we? opportunity. Today is the opportunity. Someone Sankey. you didn't do in the past, but there is the opportunity. तुमच्या हातीन हा. Take it up and do something. Put pressure. व्हेरी नायस इतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयतां आमी खरें म्हळ्यार अर्दवराची कार्यावळ करपाची केल्ली आज म्हाका क्लाउड बाबान सांगलें की तांचे बायलेन ती आज सकाळच्यान कोर्टान आशिल्ली कितले जजमेंट आयले पळय जजमेंट ती फायट केली तेणी कितें पिसुल्लें फायट केलें मयेच्या लोकां खातीर केलें आज सकाळीं केस आशिल्ली ती सँड मायनींग ती तूं जिखली आनी आतां गव्हर्मेंटाचो हो डिसिजन काल आयला हळूच काडला की आतां मायनींग एरिया ताणें 6 जून मेरेन सगळ्यो वेकेट करच्यो आनी गव्हर्मेंट ताबो घेतलो तांणी दोगूय जाणांनी हांव खरेंच दोगूय जाणांक हार घालून तांचें आमचे कार्यावळीन स्वागत केलें कारण हांव तांकां पळयतां पर्यावरणाची गोंयची देव तांकां म्हणूं येता गोंयांत देवराई आहात म्हणजे जंय खरें देवाचो थंय एक सासाय आसता एक झाडां उबाय राविल्लीं पूण हीं सगळीं झाडां गोंयच्यो न्हंयो गोंयचें एकूण वातावरण पर्यावरण सांबाळपा खातीर आज जर कोणी जित्या मनशांनी जर कोणें जर सामकें पोटतिडकीन जर काम केलां क्लाउड आनी तांची बायल नॉर्मा तुमकां हांव धन्यवाद दिता गोंयकारांच्या वतीन आनी ताणें आव्हान केलें तें लक्षांत घेयात हो आमी इतली लढली आमी 30-35 वर्सां कोर्टान झगडटात रस्त्यार झगडटात पूण आतां तुमकां ही संदी आयल्या गोंयकारांनो तुमी हें मायनींग फुडें कशें चलचें हाजे खातीर तुमी योगदान दिवपाक जाय तुमी फुडें येवन सांगपाक जाय की कॉर्पोरेशन जालें जाल्यार तें अशें जावपाक जाय थंय पॉलिटिशियन नाकात थंय अशे लोक जाय जांकां मायनींग खबर आसा जे जाणकार अर्थवेवस्थेचे मायनिंगाचो आंतरराष्ट्रीय रेट कितें हांगा कितें तें फकत आयन ओवर न्ही बाकीची जी कितें तातूंत भितर जे मायनिंगा संदर्भांत बाकीची जी कितें तत्वां आहात ती काडात ताजो पयसो येवंक जाय म्हाका दिसता गोंयाक पूर्णता आत्मनिर्भर करूंक इतलेंच न्ही स्वयं पोशक
तत्वाचेर अर्थवेवस्था उबी करूंक आनी मायनींग इंडस्ट्री स्वयंपोशक तत्वाचेर उबी करूंक म्हाका दिसता आतां गोंयकारांनी मुखार येवपाक जाय. फकत पर्यावरणवादी झगडटले, पर्यावरणवादी तुमकां मेळून दितले, क्लावड ऑर्गनायझेशन नॉर्मां झगडटली आमचे खातीर अशें न्ही. क्लावड ऑर्गनायझेशन नॉर्मां तांणी म्हणलें तशें आमी मातशे जाणटे जाल्यात, आमी मातशे फाटल्यान रावतात. तुमी मुखार येयात, आमी तांचे कडेन पळोवया ती मार्गदर्शक तुमी लोकांनी मुखार येवपाक जाय आनी मायनींग इंडस्ट्री घटमूट पांयार उबी रावतली आनी तातूंत भितर राजकारणी राजकीय पक्ष लुडबूड करचे नात हेंय पळोवपाचें तुमचें काम आसा. इतल्यान हांव ही कार्यावळ सोंपयतां. नॉर्मा बाय, तुमी आमचे कार्यावळीक आयलीं, तुमी खरें म्हळ्यार आज ठरयल्लें की दोगूय जाणांनी जेवपाक भायर वचप आनी क्लावड बाबान आमकां सांगिल्लें आपूण अर्दवरच येतलो, कारण आपली बायल रागार जातली, कारण तिका आपण ती दीसभर काम करताली कोर्टान, तिका भायर जेवपाक घेवन आपल्याक वचपाचें जाय. पूण हांवें अर्दपरा परस प्रश्न म्हजे उरिल्ले, चड ही कार्यावळ लांबयली. सो तुमकां हांव मना काळजांतल्यान धन्यवाद दितां. तुमी जो पळय कितें लढाय लढल्यात ताजे खातीरय तुमकां म्हज्या वतीन एक खरो गोंयकार म्हणून तुमकां धन्यवाद. आनी गोंयकाराच्या वतीनय, कारण निमाणे पत्रकारांकय एक गोंयकाराच्या वतीन आपूण उलयतां हें म्हूण सांगपाचो एक सोस आसता. हांव गोंयकाराच्या वतीन तुमकां काळजांतल्यान उपकार मानतां आनी तुमी आमचे कार्यावळीन येवन इतलो वेळ आमकां दिलो म्हूण तुमचे हांव धन्यवाद. आनी गोंयकाराक परत एकदां सांगता, तुमी स्वता ह्या विशयाचेर खोलान वचून विचार करपाची गरज आसा. हें मायनींग कशें फुडें व्हरतलें, गोंयची अर्थवेवस्था कशी फुडें वतली आनी फुडाराचें गोंय आमकां कशें घडिल्लें जाय. इतल्यान कार्यावळ सोंपयतां. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार.